हो जो नवीन बायपास आसा बायपासाचेर बस मिल्ली आसा आनी कालूच आमचो एक सुनील थॉमस म्हणून सर जो म्हाज्या वांगडा रावता तेणी म्हाका रातीच फोन केला की ह्या बायपासाचेर गोरवां बसता आनी मदली लायट नासता त्या दिसा फुडली लायट नासली म्हणजे वायशे वाटेनची आनी कालूच तेणी म्हाका सकाळी रात्री फोन केल्लो की हांगा मदली लायट नासली आनी गोरवां बायपासाचेर येता आनी एक्सिडंट जावंक शकता अशें म्हणून सांगलेलें। आनी आयज सकाळीं जर पळयता जाल्यार ही म्हस हांगा मेल्ली आसा म्हणून हांव आतां कितें करता बायपासाचेर अशें एक्सिडंट हे जाता म्हणजे हो मृत्यूचो सांपो जावंक जायना म्हणून हांव शेतकऱ्यांक जे कोण गोरवांवाले आसा तांकां विनंती करता की रातची गोरवां सोडूं नाका। तुमकां जर गोरवां जर नाका कोणाक जर जाल्यार आमकां सांगा आमी गोशाळेन 340 गोरवां पावयल्लीं आसा तुमच्या गोरवांक गोशाळेन धाडुया। आमी आतां मोहीम मातशी बंद केल्या कित्याक लोक आपली गोरवां गोशाळेन व्हेल्या काय तेंचे कडेन झगडोंक वयता की आमकां गोरवां परत जाय म्हणून। पूण तुमी जर अशी गोरवां मारून उडयत जाल्यार कितें फायदो। ही आतां येदी मोठी म्हस म्हाका दिसता हेजे 50 ते 60 हजार किंमत आसतली म्हणजे शेतकरी आतां हे म्हस गेल्या उपरांत ताका आतां बेनिफीट मेळचे ना म्हणजे पयशे सरकारा कडल्यान मेळचे ना आनी ताका इन्शुरन्सूय मेळचो ना म्हणजे तो जाम पडटलो। म्हणून हांव परत विनंती करता की तुमी मातशे तुमच्या गोरवांक सांबाळा आनी हे जे कोण बायपासांच्यान लोक येता तो बायपास केला तो तुमकां फक्त सिटी कट करून चौकास वचपाक म्हणजे हांगा हो बायपास स्पिडीचो बायपास न्हू म्हणून हांव परत लोकांक विनंती करता ट्रकवाल्यांक विनंती करता की चौकास चला मातशें सांबाळून चला। केन्ना लायट आमी हांगा घातलेली आसा तांकां हांव ते इंजिनियराकूय सांगतलो की लायटी बद्दल कितें ते चॅक करा आनी लायट कंटिन्यू आसली म्हणून पूण तुमचें कर्तव्य आसा की चौकास वचप म्हणून। 15 दिसां पयलीं लोकार्पण केल्ल्या डिव्हिजनच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर एके म्हशीचो जीव गेल्लो आसा। अज्ञात वाहनाच्या धडकेक ह्या म्हशीचें मरण आयिल्ल्याचें कळटा आनी हो अपघात काल राती घडलो आसूं येता असो एक अदमास आसा। फाटल्या 6 जुनाक वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्याचें लोकार्पण केलें। ताचे उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर मोकाट गोरवांचो संचार वाडिल्लो आसा। वाठादेव आनी वाळशी जंक्शनाचेर तर गोरवां चक्कल मारून बशिल्लीं नदरेक पडटात। मदीं ह्या रस्त्याचेर गोरवांचो संचार चालूच आसता। ह्या गोरवांक लागून भिरांकूळ अपघात जावं येता अशी शक्यता न्हयकारूं येना। हो अपघात केन्ना आनी कसो घडलो तें कळना मात ह्या अपघाता उपरांत ह्या बगल मार्गाचेर गोरवांचे जीव धोक्यात आसा हें स्पश्ट जाता। फाटल्या सप्तकांत ह्याच बायपास रस्त्याचेर वाळशी जंक्शनाचेर जीप आनी मोटरसायकलीचो अपघात जावन 2 तरणाटे जखमी जाल्ले। ताचे उपरांत आनीक एक ल्हानसो अपघात जाल्लो आनी आतां ह्या अपघातान ह्या बायपास रस्त्याचेर एका गोरवाचो बळी गेला आनी हो ह्या बायपास रस्त्यावेलो पयलो बळी थारिल्लो आसा। आतां मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बायपास रस्त्याचेर मदीं लायटी पेटनात अशें कांय जाणांनी सांगलां। आतां पळोवचें पडटलें ह्यो लायटी केन्ना दुरुस्त करतात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर न्यूजच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।